हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी सालग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी सालग्राम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा हरे हरे। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्णा. मधुर जावन, भावपूर्ण जावन, भक्तिपूर्ण जावन छंद पण सांगला माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. भागवत पुराण कोंकणी तुमगेल सेवा दिता सती अशी समेत मुखारी तुमगेल सेवा दिवका म्हणावं निमून घेत माताजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद. सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम. म्हळ्यार केवल एक पंथा हांव तुगेलोची, हांव म्हाका तुची गती म्हूण सांगताले अशी म्हूण शरण येतालांका अभय दिवचे. हेंच मिगेल व्रत, हें मिगेल प्रतिज्ञे म्हूण सांगिले. आदर्श पुरुषोत्तम श्रीरामाले आईचे जन्मदिवसा विशयान तू आमकां प्रवचन दिवचेक येता सती पुरा जाणां गोत्तसले वरयेची आमगेले मुरलीधर चरण प्रभुजी. पुराणाक प्रभुजीला परिचय आसा जाल्यारीची वैयक्तीक जावन हांव एक दोन उतर सांगता. आमी संवसारांत बुड्डून गेल्ले ती खूप मंडूक जावन आशिल्लो आमकां भक्ती सागरांत हाडून ज्ञान मार्ग भक्ती मार्गांनी दाखोवन मार्गदर्शन दिवन पुरा रितीर आमकां श्रवण कीर्तन प्रत्येकांत मार्गदर्शन दिवन आमकां हंगतणाक हाडलेले प्रभुजीक हांव कृतज्ञतापूर्वक विनम्र जावन हृदयपूर्वक हांव मिगेल वंदन समर्पण करता आसा. जाल्यारीची हें कार्यक्रमाचे नियम प्रकार हांव तांगेले एक परिचय करूंक प्रयत्न करता. हांगेल स्पिरिच्युअल नाम आसा हिस ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी. हांगेल कार्मिक नाव आसा श्री महेश कुळूर नायक. तशीच हांगेले सहधर्मिणी आसा हर ग्रेस सखीचरण माताजी. पुरायण गोत्तसले वरी आमगेल सविता महेश कुळूर माताजी. हांगेले वासस्थान आसा रासल कैमा इवेयिंतू. हन्नी चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आसा ती. हन्नी कृष्ण भावनामृतांतू 2004 आयलें ती. हन्नी भक्तिशास्त्र केला. तशी 2019 परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हांगेले गितांनी दीक्ष घेतला. हन्नी हिज ग्रेस श्री वल्लभ प्रभू हांगेले मार्गदर्शनांतू रासल कैमांतू स्थळीय यात्रा आनी असले मस्त सेवा पुरो करता आसा ती. हरे कृष्णा. प्रभुजी तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. तुमगेल्या कार्यक्रमाक तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
थैंक यू माता जी। रामनवमी महोत्सव की जय। जयदेव गोस्वामीना अति सुंदर जावनो गीता गोविंदम दशावतार स्तोत्रान सांगितलं वितरसि दिक्षुरने दिक्पतिकमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृता रामशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दिक्षुरने दिक्पतिकमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृता रामशरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। रामनवमी महोत्सव की जय। श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान तंगेले चरणांतु प्रार्थन खोरनु गुरुवर्या तंगेले आशीर्वाद मागून घेऊन पूरा वरिष्ठ वैष्णव त्यांनी वैष्णवी त्यांनी जॉइन झालेलं असतं तंगेल कृपा मागचे तशीची बाकी पूरा भक्ता त्यांनी जॉइन झालेलं असतं तंगेल एक प्रार्थना मागून घेऊन थोडेची श्री रामचंद्राला विषय आमका चर्च करूक प्रयत्न करूया। आम्ही रामायण म्हणलेलं प्रकल्प जावन आशिल्ले हे कृती कितलीकी पंता हांगाशील पुरा जणांन आयकला अशी न्हय की सुरवेरची पंता हांव आयकुचें म्हणून जलेरी पुरा जण आयकुचे का जॉइन जाता आसताची श्रीमद भागवतम तो अति सुंदर जावन चर्च केलेला की ते हांव शेअर करूक प्रयत्न करता तुमकां कळोवचे खातीर। दिसतास की तिन्नी स्कंद 25 अध्याय 25th श्लोक चर्च ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस म्हणलेला अध्याय अंतू येता आसा सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथाः तज्जोषनादास्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिर् अनुक्रमिष्यति सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः तज्जोषनादास्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिर् अनुक्रमिष्यति। कोणाके म्हण कमणस्वे एक दोनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सतम प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्णरसायना कथाः
तज्जोषणादाश्व वर्गवर्त्मनि भक्तिरनुक्रमिष्यति। हरे कृष्ण। काय अजी अर्थ कसा सांगता सचंगा ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂತ ಸಂಗಿಲದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಮುಖಾರೋಚಕ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ತಂಗೆಲೆ ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ರಾಮಾಲೆ ಕಥಾ ತಂಗೆಲ್ ಚರಿತ್ರ ತಂಗೆಲೆ ಲೀಲೆ आम्ही कितली पण ऐकले री आमगेल करणाक कन्नाक आणि हृदयांतू तृप्ती मिळता त्या तितलेही पण ऐकूची अपास अपास ते अनिके तक जी रुची असता म्हणून त्या विषयांतू आमगेले ज्ञान आम्ही वाढायसिले री आमका मुक्ती मिळता म्हणून सांगितलं असे आमगेले श्रद्धा त्या कडेन आम्ही आकर्षण दिल्लेरी तंतू तक म्हणताची शुद्ध भक्ती नाल्यारी भक्ती सेवे थई सूरजत्ता म्हणालास त्यांची आम्ही केदनाय कितलेही पण ऐकू जेवो जाल्यारी आम्ही अपास अपास ऐकतांत जी रुची रामायण सानस्तन दौरनु मुगेले अज्जीन अज्जान सांगून दिवचे आशिल्ले तशी जी मावेन तांणी पुरा रामायण कथा सांगताची जाल्यारी आज अपास वतना तांतू नवे 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 शिकूक मेळटा आनी ताजी रुची आमी ताजे फिलॉसॉफी सोडयाची त्या काणी आयकतनाच ताजी एक रुची अति विशेष म्हाका हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजीन आजी श्रीला प्रभुपाद स्वामी आयले रामाल विषय सांगिल पेटेल तंतू अति सुंदर जावन ब्रह्मसंहितांतू ताची चर्चा केलेली आसा श्रीला प्रभुपाद स्वामी कसं करताच म्हणल्यार सूर करतना तांगेले ब्रह्मसंहिताचे हे श्लोकान सूद करता आसाचे ब्रह्मसंहिता 5.39 रामादिमूर्तिषु कल नियमेन तिष्ठान् नानावतारमक्रोध भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवात् परमपुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि कसं सूर कसं रामादिमूर्तिषु काल नियमेन तिष्ठान् कला नियमेन तिष्ठान् कसं म्हणता सची ब्रह्मदेव सांगता असा हांव कोणा प्रार्थना करता असा पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण परमात्मा हांव प्रार्थना करता असाची जाल्यार तांणी मस्त नमुने अवतार राम नरसिंह वामन तसल पुरा एक अवतारांतू तांणी ह्या भूंय मटेरियल वर्ल्डांत येताची म्हळ्यार श्रीला प्रभुपाद सांगून कथा सूर करता आशिल्ल्याची तंतू तांणी जपाच विषय सांगू आसा आमी जप करतना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आमी कृष्णाल नांवां ओटू रामाल नांवय काडटा आसाची तेन्ना आमकां पळय येता कितली इम्पॉर्टन्स आसा सकृत आता शैला माताजीन सांगिल्लो आसा श्लोक रामायणाचे रामान सांगवास काही म्हाका कोण सरेंडर करता एक पंतपुणी हांव ताका शरण दिता म्हणून म्हळ्यार चर्चे विशयांतू रावणान आयले शरण दितवे म्हणून घेताची विभीषणान येतना सगळ्यांक मांकडा तांकां संशय येता रावणाल भाव आयला कसं करचे ताका रामाला व्हरची की नाका की म्हणाले संशय येता तांकां जाल्यार भरताची आनी रामाला निमगेता म्हळ्यार शेषस ताका सोडूनच तो रावणाल भाव असुर प्रवृत्ती असता ताका आमकां लगड करूं येतलो तो म्हणून नॅचरल जावन
आमकां पुरो दिसू पुरो तांणी सांगची सम आमी कसं म्हणटाची एक फॅमिलीन तूं कसलेय एकल्यान चुकी केली म्हण जाल्यार त्या फॅमिली ओटू आमकां जोडसूचे भारी कश्ट जाता कसं म्हणटाची तागेला आनू सम ना रे नाल्यार अम्म सम ना रे नाल्यार तागेलो बाप्प सम ना रे म्हणटाची आनी धूर राबताची आमी अशीची रामान तांणी मागडा तांणी हनुमंतान सुग्रीवान सड सांगू असं की नाक तेमकां विलावरी कश्ट जातले म्हणून जाल्यार राम सांगता कसं जाल्यार होडना मिगेल शरणाक येयल आसतो ताका स्विकार कोरका म्हणून तेन्ना तांकां निमगोचे प्रश्न रावणान आयले तूं स्विकार करतवा म्हणून कसले कॉन्टेस्टारी तेन्ना रामान म्हणून आसत रावणान आयले री हांव स्विकार करता तूं आतां विभीषणाक लंक दित म्हूण गेले री कसं दित रामा तूं रावणाक म्हणून हांव मिगेलो अयोध्येकांड दिता म्हणून सांगता राम तेन्ना त्या मर्यादा पुरुश विशय आमी कितली आयकले री पावना म्हणून आमकां कळटा न्हू अंतूची कितली शिकले री आनिकय 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 शिकू आसा वाल्मिकी रामायणान तूं मस्त कांड आसा बालकांड किष्किंधाकांड अरण्यकांड युद्धकांड तांतू अरण्यकांडांतू थोडे विशय आमकां चर्च करूं प्रयत्न करूया रावणाले एक भयणी आशिल्ली डेमोनस तिगेलें नांव कसं आशिल्लें शूर्पणखा ती रामू लक्ष्मण आनी सीते पंचवटीन तूं तांगेले 10 वर्स नंतर थंय स्पेंड करता आशिल्ले तांगेले वनवासान तूं अति सुंदर वातावरण राम आनी सीते थंय नदीन तूं स्नान करून आरामेर आसताची त्या वेळार हे शूर्पणखा त्या वाटेन वता पंचवटीन येतना तिका खंय कितें एक मनुष्य अल्परमोळ येता आतां आमकांय कसले आम्माना जवगरकड कसले करतना धुरतून बसतना कळटा चेडू म्हणटाची अम्मा तू कसकी करतास न्हय परमोळ येतास मू म्हाका कसं करतास अम्मा म्हणून त्याला गिवच का म्हणून आयकक बनता त्या परमोळान कळटा कसं कसले म्हणून तशीची हे राक्षसीक धूर तुकून कळटा आशिल्ले मनुष्य खंय की आस मिगेल खाण त्या म्हणून आनी त्या परमोळ खंय तुकून येता म्हूण आसा म्हूण सांगून ती सोदून वता सोदून वतना धूर तुकून राम बशील दिसता अति सुंदर जावन वाल्मिकी रामायणान तूं हाजी चर्च आसा रामाला विवरण दिलेलं आसा दीप्तास्यं च महाबाहुं पद्मपत्राय ईक्षणं गजविक्रांत गमनं जटामण्डलधारिणं सुकुमारं महासत्वं पार्थिव जनान् वृत्तं रामं इन्दीवरश्यामं कन्दर्पसदर्शप्रभं बुद्ध्वा इन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी काममोहिता रामायणाचे कोणाकय म्हूण कमणाशेस की हे सर श्लोक हरे कृष्ण हांव प्रयत्न करचो प्रभुजी दीप्तास्यं च महाबाहुं पद्मपत्राय तीक्ष्णं गजविक्रान्तगमनं जटामण्डलधारिणं सुकुमारं महासत्त्वं पार्थिवव्यञ्जनान्वितं रामम् इन्दीवरश्यामं
कन्दर्पसदृशप्रभं बभूव इन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी काममोहिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आणि कोणा काही रामालय अति सुंदर रूपाच्या विवरण सांगा म्हणस की. हरे कृष्ण प्रभुजी. यस. दीप्तास्यं च महाबाहुं पद्मपत्रायत ईक्षणं गजविक्रान्तगमनं धारिणं सुकुमारं महासत्वं पार्थिव व्यञ्जन अन्वितं रामम् इन्दीवरश्यामं कन्दर्पसदृश प्रभं बभूव इन्द्रोपमं दृष्ट्वा राक्षसी काममोहिता. हरे कृष्ण प्रभुजी. हे श्लोक मी ऐकताना आणि ऍक्च्युली हे दोन्ही श्लोक आणि तिन्ही श्लोकाच्या फर्स्ट लाईन मा दिलेलं असतं. तर फर्स्ट लाईनी ते दिलेलं म्हळ्यार तांचो रामाल विशय सांगिल्लो आसा की त्या शूर्पणखान कशी पळयला म्हणून. शूर्पणखाक दिसता अति सुंदर जावन आशिल्लें त्या रामाल रूप दूर तुकून. अरे हे मनुष्य हांगा वनांत बसला, इतली सुंदर जावन आसा, हांव खाण म्हूण लेखिल्लें. मग त्या पळयतनाच मिगेल वयर कामावेश जाता आसा, तागेले दिगू दिगू हात आणि अति सुंदर जावन आशिल्ले तांगेले दोळो कशे आसा म्हळ्यार कमला फूलशे आसा, हस्ते वर आशिल्ले ते चमकण आणि अति सुंदर जावन केशग्र तांगेले अशें आसाच की राय्याल एक क्षत्रिय रूपार आसत न्ही, नील बण्णांतू इंद्रा वयर आशिल्ले ते पोसिशन आसा तांकां. तसा लेख राम पळो न्हू तिका कामावेश जागुडता. ती लेखता हो हे खावचे बदलाक म्हाका तांगेले वयर आशिल्ले मिगेले कामा तृप्ती करूंक प्रयत्न करता म्हूण सांगून ती मुखार सिता आनी निमगे येता तुमी कोण म्हूण निमगे येता. आनी तेन्ना राम सांगता तिका ते येवचे फुडें तिका दिसता की हांव असल रुपार चमकले री तो म्हाका स्विकार करयच ना. तेन्ना ती अति सुंदर एक रूप घेता आनी रामाल येत रावता. निमगोच फुडें राम सांगता हांव दशरथाल पुतू अशें आशिल्लो अयोध्याचे तुकून आयिल्लो आतां वनवासांत आसा. ह्या मिगेल बायल सीता, मिगेल भाव आसा लक्ष्मण म्हणून. तिका त्या संकट सांगतना भारी तृप्ती जाता. अरे मिगले उरलेले रामान. आनी ते राम निमगे येता तूं कोण बदल सांगची रामा म्हूण सांगून ती सांगता भले हांव रावणाल भयणी, म्हाका आनी एक भाव आसा तागेलें नांव विभीषण म्हणून, आनी एक लेकलो कुंभकर्ण. तेन्ना त्या विशय पुरो सांगता. जाल्यारी विभीषण आसा पळय तो मात्र एक सम ना, तो आसुर प्रवृत्ती कसलेय करना. बाकी पुरो ಒಟ್ಟು मेळणू करून आसची आमी म्हूण सांगून तागेलें विवरण दिता. तेन्ना रामा दिसता राम लक्ष्मणा पळयता. राम लक्ष्मणा पळोवन पळयतना लक्ष्मणा कळटा कसं करका म्हणून. तेन्ना ती निमगे येता पळय तूं म्हाका वार्डीक करून घेवका, म्हाका कामतृप्ती पूर्ती करका मिगेले. हें असल एक सुक्कल ಒಟ್ಟು बशिले तिका सोडी कसं तिका पळोवचें, हाड्डो कसलेय ना पळोवचेका. तेंची म्हाका तूं वार्डीक करून घेवका म्हणून सांगता. तेन्ना राम सांगता पळय म्हाका बायल आसा ती मिगेलो ओटू आसा, हांव वार्डीक करून घेतलें तुका कांय प्रयोजन ना. मिगेलो भाव आसा पळय ते राबला लक्ष्मणू तागेले वस तो बायल्या सोण आयला. तेन्ना तिका दिसता होड ना तो जाल्यार तो. ती कामावेशान तितली आशिल्ली मितिना ती कसं करता सीदा वत्ता लक्ष्मणा लागीं. लक्ष्मणाला सांगता पळय तूं म्हाका स्विकार करी, आमकां मस्त
एन्जॉय करूया म्हणून सांगून तिगेला वता. तेन्ना लक्ष्मणाकय लक्ष्मण सांगता पळय मिगेल आयला वय तू मिगेल आयले रे मिगेल कसं पोसिशन म्हणून गोत्तस नवे रामाలని सीतेले सेवक हांव म्हाका वर्डी करून बिनी गेल्ले री तू तिगेल सेव कोरका जाता सीता माताला जातवे तुका म्हणटा तिका दिसता वही वही नवे ती कितली ह्या किरकिरी केला हांव तिगेले विशय वायट सांगिल आसा अपास तू ताजे बदलाक रामा लेगी वचून निमगे म्हणून तेता ताका राम आनी लक्ष्मण खेळयतात तांकां तेन्ना ती कोप येता तिका दिसता हांव आनी चिके होडार स्वरार सांगता जाता म्हणून आनी रामा सांगता पळय तू एक डिसिशन आत्ता काडका तिका सोड सोडी आनी म्हाका वार्डी करून घ्या म्हणून तेन्ना ना म्हणून जाल्यार आत्ता सीताक येवन खावन सोडता म्हणून ते सांगतना रामा मस्त कोप येता आनी दोळ्यान लक्ष्मणा सांगतात कसं कोरका म्हणाले लक्ष्मण कूडले येवन तिगेले नांक कट करता तेगेले खडगान तेगेले स्वोडान तशीच ही कानूय कट करता ते आतां आमी जाग पळोवचो पुरो नांक कट केलेले कडेन नासीक म्हणटा ताका ते न्हंयचे गोदावरी न्हंयचे अनेक सायडा वचून पडता आनी तूं आमी ऑर्डिनरी पॉयंट ऑफ व्ह्यूआन देखले रे आमी मस्तपण सांगता पळरा मुगेल नांक कट जल रे तेगेले विशय आयकून शा नांक गेल्ले आमी म्हणटा आमी हिंदीन ती म्हणटा मेरे नांक कटवा दिया पर्टिक्युलर लिहिल्या तुकून तसं लेख प्रॉबॅब येवचे चान्स आशिल्ले आनी आमी कसं मना करून घेवया एक व्यक्ती आमी कामावेशांत आसतना तेगेली बुद्धी काम करना दोन्हीचे शिला रूपा गोस्वामीन चर्चा केलेलो आसा रामान आनी लक्ष्मणान तिका खेळोवचे वताना तमाश करूं वताना तेता येता हें करताना रामान सांगू आसा पळय कोणचेय एक राक्षस आले जो विकेड पर्सन आलो तू आमी तमाश करूनच तांणी कसं करता म्हणून कळना म्हणून आतां पळयता तिका ते खेळोन तिका ते खेळयता म्हळ्यार मना वचनी तिणें वदा म्हूण लेखलें आनी ती कडेरी सीता मातेक उपद्र दिवचे वत आशिल्ली तशी अंतून आमकां ते शिकूं मेळटा सोरपणाक कसं करता थंय सोण सीदा तिगेल भावाला वता जनस्थान म्हळ्यार जागेरी तिगेल भावंड आसताची कसं नांव तांगेल म्हण गोत्तस की तांगेल तिगेल भावंडाला कोणाके दोन्ही भावंड आसताची जनस्थानांत राबून वनांत राबून आशिल्ले व्हेरी गुड खरदूषण म्हणल्यार तिगेले दोन भावंड थंय राबून आसताची रावणान कसं केला म्हळ्यार तागेल्या सैन्या तांकां वनांत तो राबायलेलो आसा खरदूषणाला वचून सांगता पळय मिगेल पळयलवे तू कसं केला म्हणून दोग जण एक ब्राह्मण बायल पंचवटींत आसाची तांणी म्हाका मिगेल नांकांनी कान कट करून अशी पेटयला तुगेल भयणेक तू कसं कोरका म्हळ्यार येता आत्त वचून लढाई कोरका मिगेल उद्देश कसो आशिल म्हळ्यार रामा लोटू सीते म्हळ्यार तागेली बायल आशिल्ली अति सुंदर तीन त्या दोन फस्ट कसं म्हणालं रामाला वताना कसं तू तीक पळोवचे हाड्डो येता म्हणून आतां तांगेल तो कितें वताना उलटा उलयता आसती तिगेल स्वभाव पळयतना कळटा एक कडेन एक उलयता जावकालेल कडेन गुंडोन उलयता म्हणाल आमकां शिकवण कसं आसा भारी जागृत आसता आमगेल उलवणान तूं म्हणून जाल्यार चतुर जावन ती कसं दाखयता आसा तिगेल भावाला वचून अमकेश शमकेश चल्ला त्या सुंदर तिका तूं हें कोरका म्हणाल तशी कुडल्या
खरं सांगता म्हळ्यार कोण तो मनुष्य नव्हे भाई दोग आसत आनी तागेले बायल मनुष्य काय वयता वच्चे मिगेल कोणें अंग आशिल्ले सैन्य पुरो कोण सांगून थंय आशिल्ले 14 कमांडर्स आसत तागेले लोट आशिल्ले तागेले टिमांत तांकां पेटयता रामा लागीं पंचवटी देतात आनी रामाक युद्ध आपयताची रामू मिनूट भितरी तांकां पुरा मारून घालता शूर्पणखा कुडल्या म्हाका शिवचें म्हणून पळय ಒಟ್ಟು ಪೆಡೇಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೆ ಕೊನೆನಾಚಿ ಬರ್ನಿಚಿ ऐकताना खरं दुष्ण दिसत अय्यो एक साधारण मनुष्य असुरा मारली वेटली जणाका आम्ही केदनाय कसं लागचे एक असुरानं 15 जण मारल्या म्हणून या एक मनुष्यानं 14 राक्षसा तांकां मारलेलं असं म्हणून ताका माथून जत बारी आनी कसं करताच म्हळ्यार सीधा दुशना पेटयता दुशना मारून घालता कडेर खर आवत्ता युद्ध करूक तागेले ट्रायडंट घेवन रामा मारू येतना सीधा रामू तागेले विल्लू बाण सोडता सीधा ते बाण वचून खराले हृदयांत लागून तोवे मरता शूर्पणखाक हे पळोवन भारी भंय जाता कसं करचें बी आनी पूरा जण गेल्लेच मू काय करू दाम वत सीधा तिकुड घासता मिगेल भाव आसा लंकांत रावण तातल्या वचून सांगया धांवन वत ती लंकांत रावणा लागीं रावण 7 माळींच तागेले अरमनेंत बैसून आसा राज्य तागेलो पुरा मिनिस्टर्स पुरा आसा ती सीधा वचून रावणाक बिश्वाचे सूर करता रावणाला सांगता तुगेली बहीण एक कसं केला पळय कसं अवस्थ मिगेले म्हूण पळय तुगेल खातीर एक उपकार करूं का हांव शमकलला अति सुंदर जावन आशिल्ले सीते थंय आसा लोकांत तूं इतली चंदी जावन आशिल्ली एकली तुमकां खंय मेळना तुगेल्या अरमनेंत कोणेय ना तसले म्हूण सांगून अति सुंदर विवरण सीते माताले विवरण दिवचे सूर करता इत म्हळ्यार रावणा बुद्धी समगोत्त आशिल्ले कोणाक शूर्पणखाक इतलेय बायल असो कामांत पूण तो कसलेय करूं तयार आसता म्हूण आनीक एक कोप ती कसो आशिल्लो म्हळ्यार तिगेले भामणाक मारूक एक रिसन कसं म्हळ्यार रावण आल्मितीना म्हूण तिणें लेखू आसा कोणाकय तिगेले शूर्पणखेल बामणाल नांव गोतस की दुष्ट बुद्धी बामणाल नांव जीवद्युता म्हणटाची दुष्ट बुद्धी ते दुष्ट बुद्धी म्हणलो एक कमांडर जावन आशिल्लो रावणाल्या सैन्यांत मस्त पॉवरफुल आशिल्लो तो कमांडर एक पंत देवता लोट युद्ध करता आसतना तागे लोट आशिल्ले जणाक शीण पावता जण उणी जाता ताका युद्ध करूंक तेन्ना दुष्टबुद्धीन सांगू आसा पेटोवचें आसा मेसेज की रावणाला वचून सांगेची म्हाका इमिडिएटली जणां पेटोवन दिवका सुरा पेटोवन दिवका मारचे युद्ध करचे खातीर म्हणून तेन्ना रावणान ते पेटयतना थोडे वेळ जेवचे आसा ते वेळ जातना कसो जाता म्हणल्यार तितली भितर देवता तांणी दुष्टबुद्धीन जीवश मारताची तागेले प्राण वता थंय तेन्ना तिका दिसता की मिगेल भावाल मितीन रावणा मितीन मात्र मिगेल भामणाले वध जल्लले तक्केक बुद्धी शिकोवका म्हूण सांगून तेवय कोपू तिका भावा वयर आशिल्लो रावणा वयर रावणाक हे आयकून दिसता होय न्हय म्हणाल्या दिसता म्हाका चुकील आसा सांगतना एक्चुअली शूर्पणखान मागीर येवचे शूर्पणखान येवचे फुडें
खरं दूषण आलं तुकुनु एकलं बचाव जाता आणि ताणी वचून रावणाला सांगूस फर्स्ट कोणाके ते बचाव झालेलं एकलं नाव कसं म्हणून गोतस की सुर्पणकाल दोन्ही पण तेवचे सुर्पणकाल मागीर येवचे मारीच प्रभु कसला मारीचिनवा मारीचा नाही तेगेल नाव अकंपना म्हणून अकंपना म्हणले कसुरू हे 14 जण आलांतुकुनु एकलो थंयतून धावन वता ताका कळत की रामान पूर जण मरतना आनी हांव अंगराबलेरी मिगेले जीवन वता बेटर हांव वचून रावणाला सांगचे म्हणून ताणी फर्स्ट वचून रावणाला सांगचे असं अमकेशी अमकेशी एक मनुष्य आसा ताका वचून मरका म्हणलें तेन्ना तागेले गुणगान करू सूर करता एक्चुअली अकंपना रावणा लागी रामाल गुणगान करू सूर करता अशी युद्ध करता की पळोवचें जायना रावणा हे प्रभू तांणी कशी युद्ध करता म्हणल्यार हांव एक पण पळोवच भितर आमगे लोट आशिल्ली 3-4 असुरू एका पण मारून घाल्ल्याची त्यानंतर त्या पळोवच भितर बाकी जाणां काही असुरा काही जीश मारला भारी सर्वश्रेष्ठ जावन आशिल्ली व्यक्ती तेन्ना ताका मागीर मना दिसता हांव अशी पुरो रावणाला सांगता रावण म्हाका जीश मारूं पुरो तेंच तो रब्बाय ते सांगचे पण रावण म्हणटा होड ना तू सांग म्हाका पुरा सांग कसं तागेले योग्यता म्हणून मनुष्य नव्हे वही म्हणटा तेन्ना रावण उडकास येता अरे हांव ब्रह्मा लेगी वर घेतना म्हाका दोन्ही एक्सेप्शन आशिल्ले एक मनुष्या मितीन मरण हांव निमगोवन घेयन इत म्हळ्यार म्हाका गोत आशिल्लो हांव मनुष्या मारूं जात म्हाका म्हणून आनी एक मंगडा तांकां तेन्ना भौशा हे मनुष्य मिगेल कालकी ते मन आयल कुठले तर सांगता सांग आनिके कसं विशेष म्हणून त्या व्यक्तीला त्यांना रामाला ती सुंदर जावन विवरण दिवचे असं वाल्मिकी रामायणांतू रामान कसं पुरा केल्ले राम कशी पुरा भाण सोडता रामाला गुणगान ते अकंपन करता कोणा लागी रावणा लागी ते ऐकून रावण खंय वता मारीचाले वता इत म्हळ्यार कळेर ताका दिसता कसं म्हणल्यार अकंपनान सांगताना की रावणाक कशी पुणी कोरनु ते पेटोवका जाल्लेरी एक कारण आसा सीते आसताय म्हणलें तू सीते चोरली म्हण जाल्लेरी एकय रामू देहत्याग करता म्हळ्यार ताका बेजाराना ना म्हण जाल्लेरी युद्ध करूंक सूर करता उरले की तांत तुका जिखूस येता म्हणलें सांगता तशी रावण मारीचा सोदून वता 40 मिनिट्स जाल्लेले आसा हांव थोडे चड वेळ काडयत की मारीच्या विशय सांगू का इज इट ओके यस प्रभु ओके तो मारीच्याक सोदून वतना मारीच्या कसं जाल्ला म्हळ्यार मारीच्या ताटाकाल पूतू पुढे रामाला तुन पेट्टू ऑलरेडी खावन जाल्ला खंयच्या जाग्यार आशिल्ले ते रामान सान आसतना अगस्त्य मुनी लोटू कोणाक उडगास की ताटकान युद्ध केलेलं जागे दंडकारण्य दंडकारण्य थँक्यू प्रभू दंडकारण्य दंडकारण्यांतू ऑलरेडी पेट्टू खेळला मारीच्यान ताका बाण मारलेलं पेट्टाक 100 योजन दूर पेटयला ताका तेन्ना तो कसो करता म्हळ्यार हिमालयांत वचून तेगेले जीवन मुखार सुचक पळयता आशिल्लो तेन्ना रावण थंय येवन ताका सांगता मारीच्याला येता मारीच्याक रावणा पळयतना कुठले दिसता रे लंका नरेश मुगेलो आयला सकट समस न्हय कसं कश्यस लंकांत म्हण सगळें निमगोवन ताका स्वीकार करून अति सुंदर जावन बसकोरून ताका पुरा गुणगान करून अतिथी सेव करून असता तेन्ना रावण म्हणटा पळय म्हाका कसलं असल कार्य आयिल्लें आसा हांव राम म्हणलो एक मनीस आसा फर्स्ट म्हणटा कसं म्हणाली भयणेक मिगेल भयणेक न्हय
सीता म्हणलं लेखले का चोर नडका म्हणून ते कोण हाका म्हणून निमगे येतं ना रामाल नाव सांगता त्यान मारीच त्या रामाल नाव सांगिलेची कडकडेवचे सूर जाता का बशील कडेन उठोन रपत तो तेन्ना रावण निमगे कसं चल तुका तेन्ना ताणें सांगचें की दंडकारण्यान म्हाका अशें एक अवसर जाल्लो आसा तदनंतर अपास म्हाका शिबिरा म्हणलेले एक रुपार हांव वतना वनवासा आसतना म्हाका रामान मारलेलो आसा मिगे लोटशील पुराय नजीश मारले जाल्यार म्हाका अपास जीव दिल्लेलो आसा म्हाका मारून घालना तिले तेजी हांव बिनी रामाला युद्ध करूं केन्ना म्हाका तेगेले कसल म्हणून गोत्त आसा म्हळ्यार मारीच सांगता पळय तूं असल वयवाटा कांय वचूं नाका रावणा तेगेल तो तक्क तेगेल आनी तक्क आनी तेगेल बायल्याक तेगेल इतले आसूं सोडी तूं तुगेल बायले लोटू बायल्यांगे लोटू लंकान तूं तुगेल इतले आसो तेन्ना रावणा दिसता रे वयना मा ही तेका हांव किरकिरी कोरका म्हूण सांगून रावणान मागशी वच्चें त्या मागशी वतना थंय पावतना शूर्पणखान येवचें आनी ताका अपास किडोवन घालचें की सीतेल वरी कोणय आसना म्हूण सांगून मागीर अपास तो मारीचाला येता मारीचाला येवन मारीचो अपास निमगे तूं अपास कसो लायला हांव ऑलरेडी सांगला न्हू रामाला युद्ध करना म्हणून ह्या पण कसं करता म्हणल्यार रावण तेगेल्या खांद्यार हात दवरून सांगता तूं आत्ता येयनी म्हूण जाल्यार तुका हांव जीश मारता तूं येता म्हूण जाल्यार कसो करता म्हळ्यार तूं एक भांगरा जिंके रुपार येवका आनी सीतेक प्रलोभ कोरका म्हणून तशें अति सुंदर विवरण आसा वाल्मिकी रामायणांत की एक जिंके चंद नमुन्यार येवन थंय राबतकय सीते माताले एद्राक ते जिंकेल दोळ कशें आसा म्हळ्यार अति सुंदर दोळ अशी अशी पळयता आसता सीते दिसता रे इतली चंद एक जिंके ताजे पोट्टाक नील बण्ण कय आनी कान पुरो इतले सना 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 कानू आनी भांगराचे स्किन ताजे वयर काळे स्पॉट्स तिका भारी मोग येता ते जिंके पळयतना ते जिंकी कसं करता म्हळ्यार येदे पन्न खाता अपास सीता माता पळयता मागीर अपास उडता तेन्ना जिंकेचे एक हिंड आसता खंय ते जिंके हिंड्याला वतना मारीच न्हय असुर बुद्धी पळय ते अनेक जिंके पळयतना खवया खवया म्हूण दिसता खंय ताका मायाल एक प्रभाव पळय असुर कुलांत येवन इतली वर्स असुर कुलांत आसून विंगड जिंके पळयल्यार कुठले खावया म्हूण दिसता तागेले कसं काम आयला म्हळ्यार ते उडगास आसना ताका जलेरी मन दृढ कोर न्हू म्हळ्यार हिमालयांत राबून तागेलें मन हृदय गट्टी केलेलें मितीना थंय राबून लेखता आतां केल्यार म्हगेलें काम जायना म्हण सांगून अपास सीते पळोवन मुखार सुरू वचूं पळयता तेन्ना सीते दाखयता पळय रामा म्हाका आत्तां जाय म्हाका ह्या अयोध्या व्हरका वतना ह्या जिंके म्हगेले तुमगेल्या अम्मा तांकां पुरो दाखोवका पळय इतली चंद एक जिंके आमी हाडलेलो आसा म्हणून तेन्ना राम म्हणटा नाका ते आमकां लक्ष्मणूय सांगता कसो लागता जिंके तसो एक जिंके आसना असल एक रूप कसलेय विंगड वयवाट आसा काय म्हणून जाल्यार ती हट करता आनी राम म्हणटा जायता लक्ष्मणा तूं तिका पळोवन घे म्हूण सांगून रामो जिंके मागशी वता तेन्ना जिंकी कसो करता दोनी तीन स्टेप येद्रा उडता राम लेखता आत्तां दवरूं मेळटा म्हणून तेन्ना ते माय जाता मायावी जल्लेले मितीन अपास मुखार वता अपास मागशी पळयता तेन्ना रामाक जिवंती ते दोर नडका म्हळ्यार आशेंत मुखार 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 वचून मस्त दूर पावता थंय पावतना रामा दिसता आनी समना भारी दूर पाविल्लो आसा त्या जिंकेक धोरया म्हूण सांगून जिंके दिसना जातना येता पळयता दूर तुकून दिसतना ताका भाण सोडता जिंके वयर तेन्ना जिंके कळटा यो आतां म्हगेलो देव त्याग जाता आसा रामाले हातान तूं म्हूण सांगून गट्टी सीते सीते लक्ष्मणा म्हूण सांगून भोब मारता रामाले वॉयसारी
आणि तो आमकां एक शिकू मेळयत कसं असं म्हळ्यार मारीचान सांग वस्कय रावणा लागी म्हळ्यार तुगेल हत्ता मोर्च बदलाಕ असुराल हत्ता मोर्च बदलाಕ मरण म्हाका आसची हांव रामाल हत्ता मोरू तयार आसा म्हणाले जाल्यारी हांव कसं करता म्हळ्यार तुगेलें एका हें दिलेलें आसता कसलें वर्ड दिलेलो आसता तुका ते हांव पालन करता म्हणून ते कडेरचे समय येता ताणें पालन केलेलें आसा इतिमितीन पालन करूं जाल्यार तो हिमालया वचून निश्ट जावन ज्ञानांतू आसून सेव करूं मितीन तशीच तंतू ते शब्द ऐकलेले कुडले सीता माता कसं म्हणता लक्ष्मणा पळय राम म्हाका की जाल्ला कुडले वचूं का म्हणून लक्ष्मण म्हणटा कांय जायनी ते खंयचे असुरा मारनास का त्यांनी बॉब मारलेलो आस का तेन्ना तिका मस्त कोप येता आनी ती सांगता अशी सांगता की ती आत्त कळ्ळी लक्ष्मणा म्हाका तुगेले उद्देश तुका म्हाका मिगेल वयर काम आशिल्ली मी ती तू अशें करतस न्हय तुगेले म्हण सांगता तेन्ना भारी डिप्रेस्ड जाता लक्ष्मण की हांव मन आतायले कनतले आशिल्ले अशें सांगतास न्हू सीता माता कसं करचें आनी ती ताका सोवता आसता मायरी तूं अशें कर नजे तशें कर नजे कुडले वचता म्हूण सांगून बिश्टेताना ती लक्ष्मण सांगता तूं हे घरा भायर वचूं नजे म्हूण सांगून लक्ष्मण थंय सोडून वता रामाला पावतना राम म्हणटा अरे कितें आयला तूं हांगा तूं कसं सांगिल्लें हांव सीता माता पळोवंक न्हू सांगिल्लें ती खंय आसा ती घरकड आसा आयकलें कुळ्ळें रामा भारी कोप येता तोय रामय तांकां बिश्टोचे सूर जाता करता लक्ष्मणा इतली काळ तुका केलेले कसले प्रयोजन ना मू अशी करचुवे तूं तशी करचुवे म्हणून आनी तूं आमकां एक शिकवण कसो मेळटा म्हळ्यार लक्ष्मणाला एक अवस्थे पळय लक्ष्मणान जीवनांत केद जाल्यार हंगेल सेव नंतर विंगड कसले लेखनी जाल्यार त्या पॉयंट ऑफ मुमेंटान तूं तांणी दोगय रामय बिश्ट येता सीता मातय बिश्ट येता तेन्ना ताका लेख पुरो म्हाका ना कितें किरकिरी हंगेल दोगाले हांव वता अयोध्यान तूं म्हणून जाल्यार वचना तो सेवाचे आशिल्ले भितर व्हड उदाहरण आमकां त्या पर्टिक्युलर मुमेंटान लक्ष्मण दाखोवन दिता रामाल कृपान कसं करताच म्हळ्यार आमी मस्त सिट्युएशनांत आमकां डिसिशन काडूं जायना आमी ताजी मस्त एक्चुअली आमी आतां जनरेशनान पळयल्यार घरकडे आनम्मा लोट आसताची तितली काळां फक्कन आनंदान जेव्हा अम्मान कसलें सांगली म्हणजे जाल्यार पुताक जेव्हा दुयेल दिसता आनी कर सम हांव केलेलो सम न्हय म्हणून कसं करचें न्ही मिगेल्या आनम्मान अशें करचें म्हणून नाल्यार कोणें मालगड्यान की तंतू शिक्षा गुरू जेवो शिक्षा कोणेय गुरू तांणी नाल्यार मालगड्या तांणी सांगिल्लें सम ना म्हणून दिसता कुडले तांणी कितलेय मोग करची कितलेय काळार एक चुकी सांगल्या पुरो म्हण आमी होड करची कशी चेडूं करता एक बिश्ट येनात तांकां भारी चंद कोरून तांकां हें कोरून तसो लेवलार एक चूक सांगतना तांकां भारी बेजार जाता ह्या लक्ष्मणांतून आमी कसो शिकता तसो एक अवस्थांतूय आमी आमगेले मनाक कंट्रोल दवरून आमगेले गुणा खातीर म्हूण रामान केल्लें म्हणाले आमकां मनाक करून घेता हांगा बाकीची तुमकां आनी ताजे नंतर गोत्त आसा की रावणान येवन सीते व्हरचे युद्ध करचे हांगा हांव कथाक विराम दिता आमकां मातशी गुण पळयतना दिसू पुरो हे काणी पुरो हांव आयकला जाल्यारी हांव 40 मिनीट 50 मिनीट हे काणी पास आयकल मू कितली पण आयकलें रामायण तांतूल कॅरेक्टर्स कोण म्हूण म्हाका गोत्त आसा तांतू कसं शिकू का म्हूण गोत्तस म्हाका कसं सकट जल्ला ते जिंकी कशी वत्ता खंय रबला म्हळ्यार पुरा विशय आमकां गोत्त आसा मागीर आमी 40-50 मिनीट इतेक आयकता आसची रामायण कितली पण आयकले री आमी ऑर्डिनरी टिकेट घेवन थिएटरा वचची वयर अशी मुवी न्हय
नाल्यार काणी नाही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड कृष्ण रामा तांगेल विषय कितली सांगलेरी कितली आयकलेरी तृप्ती जावची म्हणून ना ओपास 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 ऐकूया म्हणून दिसता हांगा हांव कथा विराम दिता आसा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः असले चुकेस म्हण जाल्यार क्षम कोरता येदे वेळान सांगूक प्रयत्न केलेलो आसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आमगेलो डिस्क्रेस रमणा हरिदास प्रभुजी आसाची असले क्वेश्चन्स असल्यारी